आयज आमी बागयोन पेद्रू आनी पावलू दोन दुतांच्या महामंदिरांचे समर्पणाची परब समारंभताव. सांत पेद्रूच्या फोंडाचेर एक ऑरेटरी म्हूण पाप साहेब बागयोन अनाक्लेतसांन बांदपाचो परवानगी दिली. ह्या फोंडान बागयोन पेद्रूची कूड पुरली. थोड्या वर्सां उपरांत रोमाचो पातशाय कॉन्स्टंटायन वरतो आनी थंयसर एक महामंदिर बांदलें. उपरांत पाप साहेब जुलियस दुसरो तें महामंदिर मोडत म्हूण ताणें तें महामंदिर मोडूंक आनी नव्यान पोत्तून बांदूंक परवानगी दिली आनी नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर 1506 वर्सांत जेन्ना तें महामंदिर नव्यान बांदलें, पाप साहेबान त्या कोनशा सोदींच्या फातरांचेर आपलो आशिर्वाद दिलो. ह्या महामंदिरांत मागणें करूंक एकाच वेळार 50,000 लोक जमोंक जाता. बागयोन पावलूच्या फोंडाचेर तोच जागो जंयसर रोमाचो पातशायान पावलूक मरोंक म्हूण हुकूम दिलो. तो रोमाचो नागरीक म्हूण एके रोमाचो सैनिकान तलवार वापरून ताची गोमती कातरली आनी ताका थंय पुरलो अशें क्रिस्ती लोक मानतात. पाप साहेब अनाक्लेतसान ताचेर एक ऑरेटरी बांदलो. रोमकारांच्या कायद्या प्रमाणें असल्या ल्हानशा कपेलाक एक फावो तो मान दितालो. 324 वर्सांत रोमाचो पातशाय कॉन्स्टंटायन वरतो हाणें ह्या बागयोंत पावलूच्या फोंडाचेर एक महामंदिर बांदलें. पूण तें महामंदिर 739 वर्सांत झूज चलतालें म्हूण शत्रूच्या सैनिकान तें महामंदिर मोडून उडयलें. 1500 आनी 1700 वर्सां मदें पोत्तून तें महामंदिर नव्यान बांदलें. पूण तें चड वेळ उरूंक ना, कित्याक 1824 वर्सांत उज्याक लागून पोत्तून तें मोडलें. उपरांत तें महामंदिर नव्यान बांदलें आनी 1854 वर्सांत पाप साहेब पियूस नवो हाणें ह्या महामंदिराचेर आपलो आशिर्वाद दिलो. हें महामंदिर बागयोन पेद्रूच्या महामंदिरां परस दिसूंक खूब सोबीत आनी कोणूय बागयोन पावलूच्या महामंदिरा भितर सरलीं की ना तांकां थंयसर देवाक मागणें करूंक म्हूण देवाचो आत्मो तांच्या काळजांत आनी मनांत शांती आनी कृपा ओतता. Today the church celebrates the dedication of the basilicas of Saints Peter and Paul, the first
first memorial oratory to be erected over St. Peter's tomb at the foot of the Vatican Hill in Rome was the work of Pope St. Anacletus. Here, the first pope's remains have reposed ever since, except for a short period in 258 AD when they were concealed in the catacombs of St. Sebastian for the sake of protection from desecration during the Valerian persecution. Constantine the Great had a magnificent basilica constructed over the tomb in 319 AD. Numerous restorations later, it threatened to collapse when it was ordered, razed, and reconstructed by Pope Julius II, who blessed the foundation stone on 18 April 1506. The present structure, the world's greatest and richest church, built from designs of Bramante and Michelangelo, with a capacity of 50,000 worshippers, was solemnly consecrated by Pope Urban VIII on 18 November 1626. Speaking about the Basilica of St. Paul, in 103 AD, Pope Anacletus built an oratory over the tomb of St. Paul near the Abbazia delle Tre Fontane on the Ostian Way, where Paul is believed to have been beheaded or buried. Such chapels were respected as inviolable under Roman law. In 324 AD, Constantine the Great transformed the oratory into a beautiful basilica. In 385 AD, a larger edifice, over 400 feet in length, took its place. Situated outside the walls, this so-called Theodosian Basilica fell victim to plunder in 739 AD. It was, however, intermittently restored and embellished between 1500 and 1700 and endured until 1823 when a great fire destroyed it. The new St. Paul's, which has maintained the ancient dimensions, was consecrated by Pope Pius IX in 1854, 2 days after the proclamation of the dogma of the Immaculate Conception, and is possibly even more magnificent and devotionally awe-inspiring than the enormous Vatican Basilica of St. Peter's.
Page 20, A37. Sorgicha Baba, wondon dukka, sashtagi podun, no man gota, tuzo mogokong arkatita, tuzo sobai kun doyarasa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसू. मगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी बागयोन पेद्रू आणि पावलू दोन दुतांच्या महाधर्माचे समर्पणाची परब समारंभतांव. सान पेद्रूच्या फोंडाचेर एक ऑरेटरी म्हूण पाप साहेब बागयोंत आनाक्लेतसान बांदपाचो परवानगी दिली. ह्या फोंडांत बागयोन पेद्रूची कूड पुरली. थोड्या वर्सां उपरांत रोमाचो पातशाय कॉन्स्टंटायन वॉर्तो हाणें थंयसर एक महामंदीर बांदलें. उपरांत पाप साहेब जुलियस दुसरो तें महामंदीर मोडत म्हूण ताणें तें महामंदीर मोडूंक आनी नव्यान पोत्तून बांदूंक परवानगी दिली. आनी नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर 1506 वर्सांत जेन्ना तें महामंदीर नव्यान बांदलें, पाप साहेबान त्या कोणच्या सोदींच्या फातरांचेर आपलो आशिर्वाद दिलो. ह्या महामंदिरांत मागणें करूंक एकाच वेळार 50,000 लोक जमोंक जाता. बागयोन पावलूच्या फोंडाचेर तोच जागो जंयसर रोमाचो पातशायान पावलूक मरोंक म्हूण हुकूम दिलो. तो रोमाचो नागरीक म्हूण एके रोमाचो सैनिकान तलवार वापरून ताची गुमटी कातली आनी ताका थंय पुरली अशें क्रिस्ती लोक मानतात. पाप साहेब आनाक्लेतसान ताचेर एक ऑरेटरी बांदलो. रोमकारांच्या कायद्या प्रमाणें असल्या ल्हानशा कपेलाक ते फावो तो मान दितालो. 324 वर्सांत रोमाचो पातशाय कॉन्स्टंटायन वॉर्तो हाणें ह्या बागयोन पावलूच्या फोंडाचेर एक महामंदीर बांदलें. पूण तें महामंदीर 739 वर्सांत झूस चलतालें म्हूण शत्रूच्या सैनिकान तें महामंदीर मोडून उडयलें. 1500 आनी 1700 वर्सां मदें पोत्तून तें महामंदीर नव्यान बांदलें. पूण तें चड वेळ उरूंक ना, कित्याक 1824 वर्सांत उज्याक लागून पोत्तून तें मोडलें. उपरांत तें महामंदीर नव्यान बांदलें आनी 1854 वर्सांत पाप साहेब पियूस नवो हाणें ह्या महामंदिराचेर आपलो आशिर्वाद दिलो. हें महामंदीर बागयोन पेद्रूच्या महामंदिरा परस दिसूंक खूब सोबीत आनी कोणूय बागयोन पावलूच्या महामंदिरा भितर सरलें की ना तांकां थंयसर देवाक मागणें करूंक म्हूण देवाचो आत्मो तांच्या काळजांत आनी मनांत शांती आनी कृपा ओतता. तर आयज बागयोन पेद्रू आनी पावलू दोन दुतांच्या महाधर्माचे समर्पणाची परब समारंभतना देवा लागीं मागुया ह्या दोन महान जेजूच्या शिसा भाशेन आमी आमचें मन आनी काळीज सदांच नितळ आनी निर्मळ दवरूंक आनी देव आमचे लागीं उलयतात तेन्ना आमी सदांच देवाचो ताळो आयकपाक आनी देवाच्या उजवाडांत आमी चलूंक आमी तयार आसूंक एक आयतें मन आनी काळीज दी म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदां सांकवाल मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विंचलोल्या जिव्या फातरांचे तुजे मोहिमेक एक सासनीक बिराड तूं तयार कोत्ताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सोबेन दिसान दीस वाडोय. हे पोरी सर्गीचे जेरुसलेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विस्वाशी पोरजा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुत्तुरे सारको सादोवतलो जो थाडो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलों. रोकडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिवासण आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचे मुखामोळ एका जिगजिगीत माणकापुरी आनी एका तांबड्या मोतया वरी झगझगताले. सोदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीत एक धुंडुबाल आसलें. ह्या शिवासणा भोंवती 24 सोदरो आसल्यो आनी तांचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासणांतावन भायर सरतालीं जोगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासणा मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले ते देवाचे 7 आत्मे. सोदरे मुखार सुर्याकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर कसो आसलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उट्टे घोणीवरी दिसताली. चारूय जिव्या रचनाक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी तांकां सोबोवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सोर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रचना सोदरेर बसल्या आनी सदां सर्वदांची येता ताका मैमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो. तितलेय पावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला. ताच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकूट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, मोहिमा, पदवी, कारण सगल्यो वस्तू रचल्याय तुवें आनी नासलें तितलें तुजे कुशे वरवीं जल्माक आयलें. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, पवित्र पवित्र
पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळीं म्हणुया. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेले मळो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आमचो जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. देवाची व्हडली व्हडती कर्तुत्वांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सर्व नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आमचो जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. शिंगांक आजून विणे किनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन भुरगोटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आमचो जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सोतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसाल्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आमचो जबाब पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून शिशांक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुजल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीच दाखवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वोपार अशी: कोण एक उंच कुलेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्यान 10 चाकराक आपोवन ताणें तांकां 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हळें, हांव परतून येवसोर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जोडटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचें राज चलयलें, आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दूड दिल्लोले तांतल्या जोण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें. पयल्यान येवन म्हळें, दोनया, तुज्या भांगराच्या नाण्यान आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, साबाश बऱ्या चाकऱ्या. इल्ल्या वस्तून तूं विश्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्या चाकऱ्यान म्हळें, दोनया, तुज्या भांगराच्या नाण्यान आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हळें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनी एकट्यान म्हणलें, दोनया, तुजो भांगराचो नाणो हो पळय आसा. रुमाळान घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक ना तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक ना तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्या तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां
आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुवतां म्हूण तूं बरे भाशेन जाणय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालोना? परत येवन काळोंतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, ताचो कोडसो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका दियात. आनी ताणें म्हळें, दोनया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात म्हूण. तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनीक दितलो, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागीं कितें आसा तेंय काडून घेतलो. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलें नाका आसलें त्या मनशांक दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्यान फुडें तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयले उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुजलेचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनू, आयज आमी देवाची देणी ह्या विशयाचेर नियाळ करतले. देवान सगल्यांक आमकां वेगवेगळी देणी दिल्ली आसात आनी ही देणी आमी आमच्या जिवितांत वापरता आनी तशेंच आमी खुबशे फावटी ही देणी दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक उजवाड जावपा खातीर वापरता. एक म्हणणें आसा की मनीस मरोसोर शिकता आनी तशेंच आमी पळयता जिविताच्या वेगवेगळ्या भागेंत आमकां एकामेका कडसून कितें ना कितें शिकपाचें आसा. आमी दुसऱ्या देशांत वयता तेन्ना वा दुसऱ्या शारांत वयता तेन्ना तांची रिती, तांचे कितें कायदे आहा ते शिकचे पडटा आमकां. तशेंच आमी पळयता आयचें शुभ वर्तमान आमकां देवान दिल्ली देणी हाचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. आमी देवान दिल्ली ही देणी आमच्या आशे खातीर आपसुवार्थीपणान वापरता ओ आमी ही देणी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें बरें करूंक वापरता. घडयेक हो प्रश्न आयज आमी सगल्यांक करूंक जाता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की शुभ वर्तमानाचो मुखेल विशय जावन आसा आमी ही देवान दिल्ली देणी वापरली जाल्यार तितले फावटी ही देणी वाडटली. एक ल्हानशें उदाहरण दिवंक गेलो जाल्यार अशें आसा, समज कोणें आमकां एक स्पीच दिवपाक, एक टॉक दिवपाक सांगलें, आमी बेश्टेच थंय वचून उलोवचें ना, पूण आमी कितें ना कितें वाचतले पयलें इंटरनेटार वचून वा पुस्तकाचेर कितें म्हायती घेवन मागीर आमी वचून उलयतले. पूण समज हांवें चिंतलें जाल्यार हांवें हो स्पीच दिली जाल्यार दुसऱ्यांकूय म्हायती मेळटली, तांचें गिन्यान वाडटलें, हांव हें करचो ना. तर ह्या काळार कितें जातलें, हांवूय शिकचो ना आनी दुसऱ्यांकूय हांव म्हजी देणी वापरचो ना. आनी तशेंच आमी पळयता ल्हान ल्हान गोश्टी अशी आसा आनी देव आमकां आपयता की आमी आमची देणी दुसऱ्यांक कडून वांटूंक जाय. पूण आमी बेश्टे कांयच करिनासतना रावले जाल्यार आमकां कांय मेळपाना. तशेंच देवाची देणी जोडपा खातीर एकूच वाट आसा आनी ती म्हळ्यार दुसऱ्यांची सेवा करप आनी दुसरे वांगडा आमची देणी वांटून घेवप. पूण आयच्या संवसारांत आमी पळयता की अशें चिंतप आसा, जितले चड गिरायस्काय म्हजे कडेन आसा तितलो व्हड हांव. आनी ह्या खातीर आमकां सगल्यांक एकठांय करपाची संवय आसा. आमकां दिसता हांवें दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार म्हजें कितें उणें जातलें. पूण देवाच्या राज्यान म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमी आमची देणी दुसऱ्या कडेन दुसऱ्या वांगडा ती वाडूंक जाय. आनी आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशें घडटलें की आमी चिंतलेलें एक काम करपाक तें काम आमी चिंतलेले भाशेन जावपा ना. पूण तेन्ना कितें म्हत्वाची गजाल ती म्हळ्यार आमी तें सोडून दिवपाचें ना. आमी आनिकूय प्रयत्न करून ते कामाक लागूंक जाय. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता
की एकटो उंच कुल्याचो मनीस आसलो आनी ताका राजा जावपाची आश आसली आनी म्हणून तो आतां एक दुसऱ्या देशांत गेलो आनी वयचे पयलीं ताणें आपल्या चाकरांक 10 नोणे दिल्ले. आनी जायते कॉमेंटेटर आतां हे लोक जे शुभ वर्तमानाचेर शिकोवप करता थोडे म्हणटा की घोडयेक हो मनीस हेरोड आसलो, कित्याक हेरोडाक बी अशी आस आसली व्हड मनीस जावपाक आनी ताका बी धंदो वेपाराचो बरी म्हायती आसली. पूण गरजेचे तो हेरोड आसलो की ना तें न्हय, आमकां कितें गरजेचें शुभ वर्तमान कितें सांगूंक सोदता तें. आमी पळयता की दुसऱ्या चाकरांनी ह्या नोण्याचेर ताणें धंदो केलो आनी ताणें ते 2 पावटी या एकट्यान 10 पावटी चड एकट्यान 5 पावटी तशें तांणी पयशे जोडले. पूण एकटो चाकूर आसलो ताणें तो नोणो घेतलो आनी आपल्या लेसान धरलो आनी तो लिपोवन धरलो. आनी जेन्ना हो मनीस येता तांचो माळक तो पळयता की हेर चाकरांनी ह्या नोण्याचेर धंदो करून ताणें आनिकूय जोडले आनी तो तांकां इनामां दिता. पूण जेन्ना ताका कळटा की हो चाकोर ताणें कांयच करूंक ना, ताणें तो नोनो घेतलो, लेसान घातलो आनी लिपोवन धरलो, तेन्ना ताका राग येता. आतां आमी विचार करतले हांव घोडयेक ह्या चाकराची कितें चूक आसली. तर ह्या चाकराची चूक आसली की ताची देवाची येवजण बरी नासली. ताका दिसतालें की देव एक खोर नितीदार. ताका दिसतालें की ताणें नियम पाळले जाल्यार ताका सगळे कृपा फावो जातली. आनी असले तरेचे मनीस देवाचेर विश्वास करिना पूण कायद्यांचे पाळन करून हाचेर विश्वास करता. आनी जुदेवांच्या काळार अशें आसलें, तांचें चिंतप आसलें की ताणें नियम पाळले जाल्यार तांकां सगळी कृपा मेळटाली. तांकां अशें नासलें की देव आमचो मोग करता आनी देव आमच्या मोगा खातीर आमकां एक कृपा दिता, अशें ते चिंतिनासले. तांचें चिंतप एक धंदो कसो आसलो, पयशे दिले वस्तू घेतली. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की असले तरेचे मनीस तांकां वाडपाची संदी मेळना. आनी एक गजाल आयचें शुभ वर्तमान सांगता की आमी धिरादीक जावपाक जाय. आमी पळयता की जेजून आपल्या शिसांक सांगलें की ताची बरी खबर सगळ्या संवसारांत परगटूंक. आनी हें काम सोंपें नासलें. पूण आमी पळयता की ह्या शिशांनी जायते सोंसले, जायते कश्ट सोंसले, पूण ते धिरादीक आसले ह्या खातीर ताणें तें काम सोंपयलें. आनी तशेंच देवाचें राज ह्या संवसारांत बाडून हाडूंक जोण एकल्याची दूदपण आसा. हें आमच्यान करूंक जाता फकत आमी आमची देणी दुसऱ्या वांगडा वांटली जाल्यार. तर आयज ह्या मिसान आमी मागुया की आमी आमची देणी दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर ही वापरूंक आनी दुसऱ्या वांगडा ती वांटून घेवंक देवाची कृपा मागुया. आनी आतां आमच्या मनांत जायती मागणी आसा. ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर आमकां जायते कश्ट सोंसचे पडटा. जायते वस्तू बदलल्या आमच्या जिवितांत. हे सगळे वस्तू आमी आतां देवा मुखार हाडुया आनी हे मागणें म्हणुया. सोर पदवेदरा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसाराभर कोरोना व्हायरस पिडे खाळ कोश्टोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाल्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाळ येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबांक फावो ती बोल्ड शक्ती हाड. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक
तुजी जाणवाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 41, C 31. संसारांतलो मोनसार पेटू, तुका सायबाना काजाल्यो, इतल्यो चालट्यो आनी ओळख्यो, ओ कोणी तकोश्यो मांट्यो, इतल्यो चालट्यो आनी ओळख्यो, ओ कोणी तकोश्यो मांट्यो, तुझ्याच मोगान पोताक धाडलोय, पातकी सोयबांताक न्हेसयलोय, तोच बेर तुका कोरता पळोय, आनी आमचेर कागलो देवूय, तोच बेर तुका कोरता पळोय, आनी आमचेर कागलो देवूय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, आमची बेटोणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्कारांची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें गोर प्रार्थनाचें गोर, थंय तूं बिराड करून रावताय आनी ओगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुमाम देण्यांनी निरंतरी बोदताय. हें पोरी तुका मानता तसले जिणेच्या पोरजोळान फांकतें. तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवें मंदीर. मातये फातरांच्या मंदिरांत तुजे विंचलोले पोजेक पवित्र सोबेक तूं जमयताय आनी थांबोनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरीत जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार कोत्ताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
माचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे काळजीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येजून आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून बेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन धरून दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अत्रेकना. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक आमी माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 49, D4. प्रार्थुया. बापा, आमच्या सासणी गवळ्या बागयोन पेद्रूक आनी पावलूक तुजे पवित्र सभेचे पयले गवळी आनी भावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिलाय. ह्या आमच्या वत्या शौरताच्या संतोसान आमी आज समोरण केले. ह्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सर्गीच्या उंड्यान भावार्थांत आमकां गोठ कर आनी आमची जतन करूंक तांचे असले गवळी आनी फुडारी उपजय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकाणटा. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 208, T15.